आराधन तुका सुमिया, आराधन तुका दनिया, आराधन तुका पवित्र ज्ञान, आराधन तुका सुमिया, आराधन तुका दनिया, आराधन तुका पवित्र ज्ञान, आराधन आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका दनिया, आराधन तुका पवित्र ज्ञान, सृष्टि रचनारा आराधन तुका, जीविदातारा आराधन तुका, मनुष्य पोसणारा आराधन तुका, देवा आमच्या बापा आराधन तुका, काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका, मोगा सागोरा आराधन तुका, आराधन आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका दनिया, आराधन तुका पवित्र ज्ञान, दैविक सुडबोंडारा आराधन तुका, आमच्या तारोका आराधन तुका, सगळीच्या नीतीदारा आराधन तुका, देवा पुता आराधन तुका, जिसू ख्रिस्ता आराधन तुका, ओरियेच्या पुता आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका दनिया, आराधन तुका पवित्र ज्ञान, पवित्र ज्ञान आराधन तुका, मसदारा आराधन तुका, सुंदरा आराधन तुका, देण्याच्या दातारा आराधन, पवित्र करणारा आराधन तुका, पराक्रिता आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका दनिया, आराधन तुका पवित्र ज्ञान, आराधन आराधन तुका दनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्र ज्ञान, आराधन तुका पवित्र ज्ञान, आराधन तुका पवित्र ज्ञान, हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah. हालेलुया. रायांचो राय, देवाचो देव, आजाब करणार जेजू क्रिस्त उद्या रुपार आमचे समकार आसा, ताका आमी नमस्कार करूया, ताका आमी अर्गान दिवया. येया नमस्कार करूया, येया नमस्कार करूया, येया नमस्कार करूया, गणिया. जुआंचो 15वो अध्याय 4थी ओळ. जेजू आमकां अशें म्हणटा, तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा आनी हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. केदोळ पर्यंत आमी जेजूच्या सांगाता आसां, तोळ पर्यंत जेजू आमच्या सांगाता रावता. देखूनच जेजू म्हणटा, कशें एक फांटो वालीक चिडकोन रावता, तशेंच हांवें जेजूक चिडकोन रावूंक जाय. केदोळ पर्यंत एक फांटो वालीक चिडकोन रावून फळ दिवंक शकता, तशेंच हांवें जेजूक चिडकोन रावल्या वेळार, जेजूच्या सांगाता रावल्या वेळार यथेश्ट फळ दिवंक म्हाका साध्य जाता. म्हाका भावान आनी भयणीनो, जेजू आज म्हाका आनी तुमकां हें सुबुता सांगता, सोम्याक चिडकोन रावूंक जाय, ताचे ते भावार्थान हांवें रावूंक जाय. तोळ खंडीत जें कितें हांव मागतां तें म्हाका तो दिता. मार्काचो 1 अध्याय 46 वळ अशें म्हणटा, एक कोडकार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू मुखार सरपडटा. समाजांत स्थानमान नातलो तो व्यक्ती जेजू मुखार येता. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका गूण करूंक जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू त्या व्यक्तीक आपडटा, त्या कोडकाराक आपडता आनी गूण करता आनी म्हणटा, म्हाका कुशी आसा, तूं गूण जा. आनी देवाचें उतार म्हणटा, मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू तावन गूण जालो तो व्यक्ती जेजूक अर्गां दिता, मातणी जेजूची बरी खबर तो परगडता. आपणाक सुद्दां समर्पण करता आनी जेजू खातीर तो ताची जिणी समर्पिता. साबारांक तो जेजू विशयान सांगता. आज जेजू म्हाका आनी तुमकां हें सापण दिता. देखून ताका आमी अर्गान दिवया, आमची स्तुती उल्या आमी ताका दवरुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान ताची आमी स्तुती करूया. सदांच आमच्या सांगात आसता जेजू, हर एक आमच्या कश्ट दुखान सांगात दिसो जेजू, ताच्या सांगात रावल्याक राखसो जेजू आमच्या सांगात आसता, ताका आमी स्तुती करूया. हालेलुया, 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 ला 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 हालेलुया, ला 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 ला. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गान तुका सोम्या जेजू, अर्गान तुका सोम्या जेजू, अर्गान तुका सोम्या जेजू, अर्गान तुका सोम्या होगळप जेजू, तुका सोम्या जेजू, होगळप तुका सोम्या होगळप जेजू, तुका सोम्या जेजू, होगळप तुका सोम्या स्तुती जेजू, तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या स्तुती जेजू, तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या वंदन जेजू, तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या वंदन तुका जेजू, सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. दायकान बसया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 3 ओळ 6. एक पोटी पेद्रू आनी जुआंव मागणे करूंक जेरुसलेमाच्या टेंपलाक वचून आसले. वेळ तो दनपारांचो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक पिडेस्त देवळाक वेच्या वाटेर बसून आसलो. हर एक दिसा तो थंयसर वेतलो. या ताका कोणी हाडून थंयसर रावयतले आनी ताचे तावन पीक मागयतले. हर एका दिसा तो पिडेस्त थंयसर देवळाच्या त्या दारवाट्या लागीं उबो आसतलो. देवळाक वेचे वाटेर वेचे कोणी आपणाक भीक दिल्या तर ताचे तावन तसो दीस पडतो ग्रास तो जोडटलो. आनी एक दीस मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पेद्रू आनी जुआंव दनपाराच्या 3 वरांच्या वेळार मागणे करूंक म्हणून देवळाक वेता आसतना हो पिडेस्त थंयसर आसलो.
आणि जेजू या थोंटो मनीस पेद्रू कडेन आनी जुंव कडेन विचारता, कितें पुणी म्हाका काणीक दिवंक पुरो, कितें पुणी हांचे तोंड म्हाका मेळोवंक पुरो म्हूण तो राखोव नासलो. ह्या वेळा देवाचें उतर म्हणटा, पेद्रू आनी जुंव त्या तोंट्याकच पळयतात खंय. आनी तो तोंटोय पेद्रूक आनी जुंवाक पळोवंक पडलो. हांचे तोंड कितें पुणी म्हाका मेळोवंक पुरो, हांचे तोंड कितें पुणी आज भीक मेळिल्ले वरवीं म्हाका खंडीत म्हजें पोट खुशी जातलें म्हणल्यार संतोशान तो आत्रेगूण तांकां पळयनासलो वेळार पेद्रू ताका म्हणटा, म्हजे लागीं रुपें आनी भांगर ना, म्हजे लागीं पयशे नात, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. म्हजे लागीं रुपें ना, म्हजे लागीं भांगर ना, म्हजे कडेन पयशे नात, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पेद्रू जेजूच्या सक्तीन बरोबर म्हणटा, नजरेताच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, व्हडलें आजाप थंयसर घडटा, व्हडलें एक आजाप थंयसर जाता. तेदोळ पर्यंत चलोवंक साध्य जाल्लो तो व्यक्ती, तो तोंटो मनीस पेद्रूचें उतर आयकून उबें रावता. पेद्रू ताच्या हाताक धरता, ताका उबें रावन कुंभोग करता आनी चलता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, उडकान घालता, धांवता, देवाळा भावानी तो धांवता, देवाक अर्गां दिता, ताची स्तुती करता आनी जेजूची बरी खबर तोय हेरांक दिवंक प्रयत्न करता. देवाचें उतर म्हणटा, पेद्रूचे आनी जुंवांची पाड ताणें सोडूं ना खंय. कित्याक नजरेताच्या जेजून ताका गूण केलें, नजरेताच्या सोम्यान ताका गूण केलें. हाका स्तुती जावन तो जेजूचो, तो पेद्रूचो आनी जुंवाचो पाटलाव करता, टेंपलाक वेता, सोम्याची स्तुती करता. देखून आमी व्हडा ताळान ताची आमी स्तुती करुया. हालेलुया 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 ला 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 ले 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 हालेलुया 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 हालेलुया. तो मनीस बरो जालो, तो मनीस जेजूची स्तुती करता मात्र न्ही, जेजूचो पाटलाव करता, आपणाची जिणी तो समर्पण करता आनी जेजूची बरी खबर तो परगडता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज जेजू म्हाका आनी तुमकां असलेंच एक आपोवण दिता. आमी आमची जिणी सोम्या खातीर समर्पूंक जाय, सोम्या खातीर थोडो आमी त्याग करूंक जाय, सोम्याच्या सुवार्त्या खातीर थोडो आमचो वेळ आमी दिवंक जाय. तो खंडीत आमी देवातावन आशिर्वाद जोडलेली व्यक्ती जाता. आमी उत्पत्ती ग्रंथांत 22व्या अध्यायांत अब्रामाच्या साक्रिफिसा विशयांत, अब्रामाच्या समर्पणा विशयांत आयकता. 100 वर्सां जाता आसतना अब्रामाक एक चरको भुरगो जल्मता. व्हडा संतोशान अब्राहम इजाकाक स्विकार करता. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव अब्रामाची परीक्षा करचे खातीर अब्रामा कडेन विचारता खंय, तुजे एकल्याच पुताक घे आनी हांव सांगता त्या मोरिया पर्वताक वचूं, थंयसर तुवें ताका बली भेटोवंक जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 7 वर्सां उपरांत एक पूत ताका जल्मल्लो. देवान ताका बसयलें, मळबर आसलें आनी नखेत्रां बरी, वेळेर आसल्या त्या रेवे बरी, तुजी संतत हांव वाडयतलो, तुजे तान व्हडलें एक जनांक हांव उपजयतलो म्हणून देवान अब्रामाक भरवोसो दिल्लो, बसयल्लें. आनी ताचें फळ जावन ताका एक पूत जल्मल्लो. आनी ह्या पुता जावन खंडीत म्हजी संतत वृद्धी जातली. देवान सांगलें घडतलें म्हूण तो आशेव नासलो. पूण ह्या वेळार देव ताची परीक्षा करता आनी म्हणटा, तुजे एकल्याच पुताक, तुवें मोग करचें त्या पुताक हांव सांगता त्या पर्वताक वचूं, थंयसर ताका बली भेटय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा, अब्राहम पाटी सराना, कित्याक तो भावार्थाचो बापूय. देवाचो ताळ आयकून देवाचो पाटलो केल्लो मनीस, त्या देखून आपूण एका पुताक ताका त्याग केल्यार, साक्रिफीस केल्यार खंडीत तो म्हाका दुसऱ्या भुरग्यांक फावो करीत म्हणल्यार बोरवोशान अब्राहम इजाकाक घेता आनी मोरिया त्या पर्वताक वेता आनी थंयसर तो ताका भाली भेटोवंक तयार जाता. अब्राहम देवाच्या उतराक खाल जाता
अब्राहम समर्पणाक तयार जाता. एकल्याच पुताक बाली भेटोवंक तो फाटी सरना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अब्राहम समर्पण करता ताच्या एकल्याच पुताक. आमी सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत आमी एक स्त्रिये विशयांत आयकता. हान्ना म्हणली एक स्त्री, एल्काना तिचो पती. काजार जावन साबार वर्सां तांकां भुरगीं नातल्लीं. म्हळ्यार 10 वर्सां तांकां भुरगीं नातल्लीं. आनी एक दिसा हान्ना टेंपलाक येता आनी थंयसर निजा देवा मुखार, सर्वेस्पराच्या देवा मुखार दिंबी घालून मागणें करता. आनी देवाचें उतर म्हणटा, रोडोन म्हणले बरी ती मागणें करता. खंय रोडोन दुखां गळोवन ती मागणें करता. आनी थंयसर आसलो येली हें पळयता. देव तिचे मागणें आयकता. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हाचो एक गुर्तू जावन हान्ना आनी एल्कानाक एक भुरगो जल्माता, सामुएल. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही स्त्री देवाक अर्गान जावन हान्ना त्या भुरग्याक पाणो दितासर घरा उरयता. उपरांत ती टेंपलांत ह्या भुरग्याक भेटयता म्हणटा देवाचें उतार. साबार वर्सां उपरांत आपणाक एक चरको भुरगो जल्मला. साबार मागणे उपरांत म्हाका एक चरको भुरगो जल्मला. आपणा कडेन ती दवरिना. बदलाक जे कितें ती बासयता देवाक तशेंच ती करता. तिच्या एकाच पुताक ती टेंपलाक व्हरून भेटयता. आपल्या पुताक ती समर्पण करता. अब्राहमी तशेंच भावाक ताचो बापूय जालो आनी देवान ताका आशिर्वाद केले. उपरांत इजाक आतावन सगळो संवसार भरला. देवान जें कितें बासयलां तें खंडीत जाता, तें खंडीत घडटा. हांगासर हान्नाय तशेंच साबार तेंपा उपरांत, साबार वर्सां उपरांत एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिली ती आपणा कडेन ती दवरिना. बदलाक त्या भुरग्याक टेंपलान ती भेटयता. आनी हाचो प्रत्युपकार जावन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा ताचे उपरांत तिका 3 जाण पूत आनी 2 धुवो जल्मतात. खंय कित्याक जें कितें देवाक तिणें अर्गां जावन दिलें तिणें देवाक भेटयलें. आनी हाचो प्रतिफळ जावन उपरांत तिका 3 पूत आनी 2 धुवो जल्मतात. कित्याक कितल्या मापान आमी दिता तितल्या मापान आमी घेता. देखूनच लुकाच्या 6व्या अध्यायात 30 आनी 8व्या वळीत देवाचें उतर अशें म्हणटा, ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकां मेळटलें. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकां मेळटलें. समर्पण केल्ल्यांत, त्याग केल्ल्यांत जेजू आमकां 100 वांट्यांनी फाटीं मेळटा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, न्यायकर्त 11वा अध्याय 30वी ओळ. जेफ्ता म्हळें एक राय, एक बळाद एक राय. कुटुंबांत तो भायर आसलो. कुटुंबान ताका भायर घाल्लें. कारण आसा तें हांव आतां सांगूंक वचना. आनी एक दीस वो जेफ्ता राय आम्मोनीच्या विरोध झगडें करता आनी ताचे तोंड ताका जैत मेळटा. कित्याक त्या वेळार आम्मोनीतांगारा इस्रायल पोसचे विरोध आक्रमण केलें, साबार फावटी आक्रमण केलें आनी तेच जैत वंश जाल्लें. पूण ह्या जेफ्ता रायन आक्रमण केल्ल्या वेळार देवाच्या बळान मागणें करून तो झगड्याक गेल्लो आनी आम्मोनीता विरोध ताका जैत मेळिल्लें. आनी ह्या वेळार देवाक अर्गां जावन तो म्हणटा, जो कोण म्हाका पयिल्लें भेटता, हांव आतां घरा फाटीं वेता आसतना कोण म्हाका पयिल्लें भेटता त्या व्यक्तीक तुका हांव होंबली भेटयता. कित्याक तुवें म्हाका इतले व्हड सैन्या मुखार जैत दिलाय. त्या देखून अर्गां जावन कोण म्हाका घरा वेतना पयिल्लो एक व्यक्ती मेळटा त्या व्यक्तीक हांव तुका होंबली भेटयता. आनी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा जेफ्ता राय व्हडा संतोशान ताच्या घरा गेल्लो खंय. आनी ह्या वेळार ताची एकली सुद्दू व्हडा संतोशान रायाक स्वागत करूंक, ताका सुभाशय पाठोवंक धांवून येतली खंय. आनी जेफ्ता राय चिंता, हांवें म्हजे एकल्या सुद्वेक आतां होंबली भेटोवंक जाय न्ही. बेजाराय ताका जाता. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जें कितें देवाक ताणें सांगलां, बासयलां, तातूंत तो पाटी रावना. बदलाक आपणाच्या एकल्याच तुवेक तो होंबली भेटयता. कित्याक जें कितें हांवें देवाक उतर दिलां तें उतर तो मोडिना.
देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्ले, देवान ताका झुजांत जैत्यवंत केल्ले आनी हाका प्रत्येक जावन ताणें होम बली पेटोवंक चिंतिल्लें, पूण ताची सुद्दां म्हूण ताका कळीत नातलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जें कितें ताणें देवाक दिलां, देवाक उतार दिलां, तें उतार देव स्विकार करता आनी आपल्या एकल्याच दुवेक, ताका दुसरें पूत नातल्लें, दुसऱ्यो दुवय नातल्यो, त्या पुताक दिवंक तो तयार जालो आनी दुवेकच ताणें होम बली पेटयलें. आपणाकच समर्पण केलें, आपणाच्या दुवेकच ताणें समर्पण केलें. देखून ताका आमी देवाक आमी अर्गान दिवया. आमचें तें असलें एक समर्पणाचें मौन येवच्याक ताका आमी अर्गान दिवया आनी एक गीत आमी गावया. गीता बुकांत 579 79. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಸಕ್ಕ ಸಂಗತ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. म्हजेक हात दोन सोलेलो जिजू. देव म्हळ्यार कोण म्हळ्यार सावलाक देव म्हणटा. हांव आसां तो सदांच आसतलो आनी तोच तूं देव. म्हजेक हात दोन म्हणले बरें तुजे वाड दाखयता. तांबड्या दर्यांतल्यान पाशाल जावंक देव ताका आदार दिता. त्या देवाचे मोजत आमी मागया. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು,
ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ म्हणजे जो हात दर्शवलेलो जिजू आमच्या संगात असा, कष्ट दुखा वेळा सांगा दिलो जिजू आमच्या संगात असा. अब्राहमाक मैजेक वाडदा केलो देव ताच्या पुताक जिजूको आमचे खातीर त्याने धाडला. त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया आनी गावया. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯೋ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯೋ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿನ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿನ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ सगळ्यांनी सांगत आम्ही गावया सदा आमच्या संगत असो सोबी ನನ್ನ ಕೈ आमच्या कष्ट ಹಿಡಿದು दुःखात सांगत असो ನಡೆಸುವೆಯ आमच्या संगत असा. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ हालेलुया ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸುವೇ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 Yesu is Hallelujah, 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 जायते जण मगाच्या भावानं आणि बहिणीनो आपणाकच समर्पण करणं देवाच्या दृष्टीन ते वर्ते झाले. अब्रामा विशयी हांवें सांगलें भावार तसो बाप येतो जालो. हान्ना विशयी हांवें म्हळें तिका उपरांत जायतीं भुरगीं जल्मली कित्याक देवा खातीर ती समर्पण करूंक तयार जाली. जेप्ताचो राय उपरांत एक वर्तो राय तो जाता साबार रायांक झुजोवंक या तो साध्य करता जैत व्हरूंक ताका साध्य जाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो वांजेलात आमी पळयचे तर मार्काच्या 12व्या अध्यायात 40 आनी 2व्या वळीत एका दुर्बळ विधवे विशयांत आमी आयकता. आपणे त्या साठी 2 तांब्याचे नाणी जेजूक ती समर्पिता या ते देवाळाच्या त्या कोंड्याक ते घालता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो या बहिणी असते ते साक्रिफिसाचो त्याग असो मनोभाव आम्ही पळोवया. आपणाच्या दिसपडत्या ग्रासाक आसतली ती 2 नाणी तांब्याची नाणी पैसे देवळाच्या त्या खंड्यांत ती घालता काय फाल्यां कितें गोत्तू ना उपरांत कितें गोत्तू ना पूण जे कितें तिथे तें आसा तें ती सकड देवळाक काणीक जावन पेटयता. या भयणीचो या विधवेचो त्याग असो मनोभाव आमकां कळ्ळे जाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ती स्त्री तेच आसल्या कोणाच्या दोळ्या मुखार ती दिश्टीक पडोना पूण जेजूच्या दृश्टीन ती एक श्रेश्ठ स्त्री जाली. कित्याक तिचे ते आसचे ते समर्पण असो मनोभाव तिका उंचल्या हंताक पावयता. जेजूच्या दृश्टीन ती एक वर्ती स्त्री जावंक तिका साध्य जाता. केदळ आमी समर्पणाच्या मनोभावान देवा मुखार वेता, केदळ आमी त्यागाच्या मनोभावान सौम्य मुखार रावता, तोवळ तो आमकां आशिर्वादीत करता. मातेबाच्या 19व्या अध्यायात आमी वाचता एक ग्रेस्त तरणाटो
ससनीक जिबी जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय म्हणलें एक सवाल ताका दोसताले. ससनीक जिबी जोडूंक आमार जिबी जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. आनी जेजू कडेन ते हें सवाल विचारता, सस्तीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू ताका सुलाभाची वाट सांगता. सगळ्या तुज्या काळजान, आत्म्यान, सक्तेन आनी मनान सर्वेस्पराचो तुवें मोग करूंक जाय. देवाचो तुवें मोग करूंक जाय. तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक जाय. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तो ग्रेस्त तरणाटो हें सक्कड करता. तो म्हणटा, हांव एक जुदेव, हें सक्कड म्हाका कळीत आसा, हें सक्कड हांव करंत आसा. देवाचोय मोग करता, सांगात आस म्हज्या पेल्याचोय मोग करता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू त्या तरणाट्याक म्हणटा खंय, पूण तुवें करीत जाय जाल्यार एक काम बाकी आसा. जें कितें तुजें तें आसा तें आस्त बोदीक सक्कड वीक आनी तुज्या दुर्बळ्या भावांक आनी भयणीक दान कर. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचे उतार म्हणटा, हें आयकलेंच तो तरणाटो बेजारायन पाटी घरा वेता खंय. दुकान म्हणलें बरी, निराशेन म्हणलें बरी, तो घरा वेता, पाटी वेता. आनी ह्या वेळार जेजून सांगची ती उतरां, एक खरें तरी सुवेच्या बिड्यांत्यान पाशा जायत, पूण ग्रेस्त मनशाक हें असाध्य. केदळा पर्यंत म्हणजे ते त्यागाचो मनोभाव ना, समर्पणाचो मनोभाव ना, तोवळ पर्यंत जेजू म्हाका तें सांगता. तशें म्हळ्यार जेजू ग्रेस्त इश्ट नातले म्हणणे. जेजू ग्रेस्त सांगत आसलो. जेजू की सबार ग्रेस्त इश्ट आसले, जावं प्रोजाक्यो, आरिमात्याचो जुजे आनी कोण शाताधिपती, हे सगळें आसले जेजूक इश्ट आसले ग्रेस्त. हांगासर जेजू म्हणटा, जो कोणा ते त्यागाचो मनोभाव ना, जे कोणा ते समर्पणाचो मनोभाव ना, तसल्यांक सर्गीच्या राजाक रिगोवंक कश्ट आसा. तसल्यांक आमार जिवीत मेळोवंक कश्ट आसा. तसल्यांक सर्गीचें राज फावो जावचें ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या उतरा मुखांत जेजू म्हाका आनी तुमकां हें जागयता. समर्पणाचो मनोभाव म्हजें तें आसूंक जाय. धर्मदूतांच्या कृत्या 5व्या अध्यायात 3ऱ्या वडेंत आमी एका जोड्या विशयांत आयकता. अनानिया आनी साफेरा म्हणलें एक जोडें. जेजूची शिकवण आयकूंक बारी सातोऱ्यान ती आयिल्ली. पेद्रू वयता आनी देवाचें उतार प्रगट करतलो. साबार लोक पेद्रूची शिकवण आयकूंक आयिल्ले आनी तांचें तें आसलें कितें सक्कड ते पेद्रू मुखार हाडून दवरलें गे. ताणें पयशे जावं पुरो आस्त बदीक विकून ते पयशे सक्कड पेद्रूच्या पांयां जाळ दवरतले. कित्याक सबार जाण जेजू क्रिस्ताची शिकवण वळखून घेवन क्रिस्तांव पंगड भरती जावंक, क्रिस्तांव पंगडाक भरती जावंक येवन आसले. आनी ह्या वेळार साबाराक जेजूची शिकवण बारीच बरी लागली. पेद्रूच्या तोंडांत ती येवची अपूर्बाची उतरां आयकूंक हारी हारेनी म्हणले बरे लोक येवन आसलो. आनी थंयसर लोक सरता आसतना खाणा जेवणाक तांतवार आयिल्ल्या वेळार ग्रेस्त मनशां आपणा तें आसलें सक्कड विकून पयशे हाडून ह्या शिसांच्या पांयां तळा घालतले खंय. पयशे आस्त बदीक सक्कड पेद्रूच्या पांयां तळा ह्या शिसाच्या पांयां तळा घालतले खंय. आनी असलेंच एक मनोभाव आयलो अनानिया आनी साफिरा म्हणल्या जोड्याक. आमची आस्त आमी विकया आनी ते पयशे पेद्रू मुखार हाडया म्हूण ताणें आशेन आस्त विकली. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक खोटी आशा तांच्या मोतींत आयिल्ली. आस्त विकता आसतना पयशे दिल्ले मस्त दिसले तांकां. इतले पयशे व्हरून आमी त्या शिसांच्या पांया मुखार घालचे गे, इतले पयशे आमी तांकां दान दिवचे गे म्हणली एक खोटी आलोचना तांचे ते आयिल्ली. देखूनच इल्लो वांटो ती लिपोवन दवरतात खंय. देवाचें उतार म्हणटा आनी अर्द वांटो पेद्रूक व्हरून दितात. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाच्या स्पिरितान भरिल्ल्या, क्रिस्ताच्या स्पिरितान भरिल्ल्या पेद्रूक हें सक्कड कळी जाता. आनी नीज मनान, नीज काळजान तांची काणी करपूंक ना. बदलाक सेर दितात म्हणलें हांव पळयोवन आपणें दिवया म्हणल्या खातीर इल्लेशे मातांनी हाडून आयला. देखून पेद्रूक तें कळी जाता. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, उपरांत ती दोगांय जाणां थंयच मरतात म्हणटा देवाच्या उतार. केदळ पर्यंत सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या सक्तेन आनी मनान हांव देवाची सेवा करिना, समर्पण करिना, त्याग करिना, तेदळ पर्यंत हांवें जेजूच्या दृश्टेंत एक श्रेश्ठ व्यक्ती जायना. जेजूचो शिष्य जावंक हांव योग्य जायना. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायती वाजनां दसली घडीत आमी आयकता. पयल्या सामुएलच्या पुस्तकांत 15व्या अध्यायांत सावला विशयांत आमी आयकता. सावल एक बरो राय.
इस्रायल पयचो पयलो राय दाविदाचो आनी पयलो तो राय जावन आसलो. साबार वर्सां ताणें राजभार केल्लें, लोकांक मोगान ताणें पळयल्लें. पूण मोगाच्या भावान आनी पळय न्हू, देव ताका एक काम दिता. 15व्या अध्यायात तुम्ही वाचल्या तर तेच तुमकां कळी जाता. देव सावलाक म्हणटा, तुवें आमालेकिता विरोध झुजोवंक जाय. कित्याक आमी तांबडो दर्यो उतरून येता आसतना, सिनाय पर्वता दावणी फाटी येता आसतना, सिनाय पर्वता लागीं पावता आसतना तांणी आमचें थंय आक्रमण केल्लें, आमचे इस्रायल प्रजेक तांणी नाश केल्लें. ताजे कडून सावला तूं आतां राय जावन आसाय, तुवें तांचे लागीं झुजोवंक जाय, आमालेकितकाराक झुजोवंक जाय आनी तांकां सगळ्यांक नाश करूंक जाय. तांचे म्हणलें कितें आसा तें कितेंच उरोवंक नजो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर देव इस्रायल प्रजे खातीर त्या लोकांक नाश करूंक आशेता. आमालेकितकार कोणूच उरोवंक नजो. ताचे गोरवां जावं पुरो, ताचे आच जावं पुरो, ताचे बोकळे जावं पुरो, ताचे शेळयो जावं पुरो, कितें सांसोवंक नजो. सगळ तुवें नाश करूंक जाय. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर सावलो जायत म्हूण वेता. पूण थंयसर आसले बरें बरें ते वस्तू पळोवन, भांगार पळोवन, थंयसर आसले बरीं बरीं गोरवां पळोवन आनी शेळयो पळोवन ताचे थंय एक खोटी आशा येता. इल्लेशें तो विंगड दवरता, इल्लेशें तो विंगड दवरता आनी उरलें पुरा नाश करता. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाक हें सकट कळी जाता. आनी देव सावलाक पाठांत आवणू या रायपणांत आवणू काडूंक योचन करता. कित्याक सावलान ताचें बरें म्हण दाखोवना, समर्पणाचें म्हण थंयसर दाखोवना. देखून देव ताचेर रागा जाता आनी सावलाक रायाच्या पाठांत आवून काडन दाविदाक राय जावन मेसूंक तो आशेता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सावला थंय खोटी आलोचना आयली, आनानी आनी सापेरा थंय खोटी आलोचना आयिल्ली. सगळ्या मानवभावान बऱ्या मनान तांणी त्याग करूं ना. देखून देवाच्या दृश्टेर ती कीड जाली, देवाच्या दृश्टेंत ती वायट तांकां जालें. देखून जेजू लागीं आमी मागोवंक जाय, असलो एक मानवभाव, एक बरो मानवभाव, त्यागाचो मानवभाव ताणें आमकां दिवंक जाय. देखून ताका मेरगान दिवया, एक गीत आमी गावया. पान संको 58 उबी रावया, संतोषान गीत आमी गाया. उबे रावन स्तुती गावन हें गीत आमी गावया. पेज नंबर 58. सर्वेस्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या. सांगता, सर्वेस्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या. सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा, सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा. कित्याक देव आमचे मोदें जीवन आसा, कित्याक देव आमचे मोदें जीवंत आसा. हालेलुया, हालेलुया. हात आमचे उबारूया. सर्वेस्वराक स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्वराक स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्वराक स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्वराक स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया. कष्टातेल्यांचे कष्ट हळू करता, रडतेल्यांचे दूख पुसून पुसून दिता. कष्टातेल्यांचे कष्ट हळू करता, रडतेल्यांचे दूख पुसून पुसून दिता. बारातीक वचन आमचे तो वयता,
पारादीक वचन आमचें तोबा वयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया 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 सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया सुकणांतल्या सरींतलें नितळ उदक पियोंक आमकां तो लाभयता सुकणांतल्या सरींतलें नितळ उदक पियोंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सकट सांगाता सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 Argan tuka sumia Jesu Argan tuka sumia Argan tuka Jesu. sumia Jesu Argan tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu Vandan tuka sumia Vandan Jesu. tuka sumia Jesu Vandan tuka sumia Stuti Jesu. tuka sumia Jesu Stuti tuka sumia Stuti Jesu. tuka sumia Jesu Stuti tuka sumia Jai Jai Jesu. tuka sumia Jesu Jai Jai tuka sumia Jai Jesu. Jai tuka sumia Jesu Jai Jai tuka sumia Jesu. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूंक तयार रावया मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 10 अध्याय 17व्या वाक्यातून 22वें वाक्य जेजू परत वाटेक लागल्या वेळार एक मनीस ताजे सरशीन धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घालन ताचे लागीं विचारूंक लागलो बोऱ्या मेस्त्री सस्नीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय जेजून ताका जाप दिली म्हाका बोरो कित्याक म्हणटाय बोरो म्हणलो एकलोच देव उपादेश खंयचे तें तूं जाणाय जिवीशी मारी नाका प्रद्वार करी नाका सोरी नाका फोर्साक सांगी नाका लुकसाण करी नाका तुज्या आवय बापायक मान दी तो जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री हें सगळें म्हज्या भुरगेपणांतूनच हांव पाळन आयलां तवळ जेजून ताचेर मोगान गेल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना म्हळें तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा वस तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी सर्गार तुका दिर्वें आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर हें आयकून ताचें तोंड भोंवलें आनी कंतिश्ट जावन तो पाटींग गेलो कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बुदीक आसलें देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता हें उतार साबार पोवटी आमी आयकलां साबार पोटी हांवें तुवें वाचलां साबार पोटी हाचे विशयान आमी नियाळ केला आयच्या दिसा आमी ह्या उतराचो नियाळ करता आसतना एक वाक्यक थंयसर म्हत्व दिवन आसा आनी तें जावन आसा तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा
हांगासर हांवें तुवें पळयलें जाल्यार हो व्यक्ती तरणाटो कितें आयिल्लो जेजूच्या जेजू मुखार दिमयांनी पडलो. म्हळ्यार तो एक भाग्यवंत व्यक्ती. आज हांव आनी तूं ह्या आमच्या समाजांत जाय तितले व्यक्ती सोम्या जेजूक दिमयांनी पडून आसात. थंयसर तो जेजू कडेन विचारता, सस्नीक जिवीत हांवें जोडिचें जाल्यार कितें गरज? हांव आनी तुवें हर एक दीस म्हणल्यार बरी देवा लागीं सांगता हांव, सोम्या हांवें सर्गार वचूंक जाय. हांवें कितें करूं सोम्या हांवें सर्गार वचचें? तर हांवें कशें म्हज्या जिवितांत म्हाका एक उंचल्या पावंडाक पोवचेल्यार कशें पावी सोम्या म्हणून हांव आनी तूं मस्त जाणां सवालां विचारूंक पुरो. आनी जेजू थंयसर जाप दिवन थोडे उपादेश सांगता आनी म्हणटा, हे पाळचें गरज आसा. आनी तो तरणाटो म्हणटा, हें पूर हांवें पाळलां, हें पूर हांवें लांथावनी पाळलां. आनी हेंच उतार मोगाच्यान हांव आनी तुवें ह्या आमच्या समाजांत आसचे, आमच्या पवी सभेंत आसचे हजारो लाखांनी लोक म्हणूंक पुरो, हांवें सोम्या हर एक उपादेश पाळून आयलां, हर एक हांवें केलां. आनी कितें म्हजे लागीं उणें आसा? हांव आनी तूं जाय तितली व्यक्ती हांगासर आमी आसा, जाय तितली व्यक्ती आमच्या विविध मागण्या थळार सगळे आमच्या इगर्जांनी सगळे आमच्या खंयसर पुरा मागणें चलता. लोक जाय पुतलो हारयारेन येता, कुमसार जाता खंयसर पथकां केल्यार आनी म्हणटा आमी बरी जिणी जियोंक जाय, बरी जिणी आमी जियोन आसा. हांगासर सवाल उपजाता, इतले बरी जिणी जियेल्ल्या व्यक्तीक पळोवन जेजूक ताजेर मोग उपजाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा, थवळ जेजून ताजेर मोगान घाल्ली दिश्ट फाटीं काडिनासतना म्हळ्यार असलो एक बरो व्यक्तीक तें काळीस पळोवन जेजूक समेत मोगान तो बरलो. पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार जेजून असली गडी आसची बारीस बारीस अप्रूप. जेजू ह्या एका गडितांत आमी पळयता, त्या व्यक्तीक मुस्त मोगान पळोवन फाटीं काडिना दिसता, असलो एक बरो व्यक्ती आसा म्हणून. आमकांय बगूंक पुरो आमी बरी व्यक्ती, जेजू आमचो मोग करता, जेजू आमकां पळोवन आसा, हें म्हाका तुकाय आमकां सबारांक भोगतलें. कित्याक म्हळ्यार आमचे पैकी सबार जाणां मुस्त मागणें म्हणटात, सकाळीं सांजेर मागणें म्हणटा हांव, सकाळींचे मिसाक येता मुस्त जाणां, दिसाक एक मीस सांगात सर मागणें रेजार आंबोरी तेर्स, जाय तितलीं जाणां वांजेल वचतात, जाय तितलें मागण्याचें कितें पुरा करूंक साध्य आसा तें पुरा करतात. तरी पूण जेजू थंयसर इतल्या मोगान बऱ्या व्यक्तीक आसच्या व्यक्तीक एक संगत ते सांगता आनी थंय जावन आसा, तुवें करीसय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. आतां हांवें तुवें पळोवंक जाय, हांवें आनी तुवें खंयसर एका म्हत्वाचें काम हांवें तुवें सोडून गेल्यां गी म्हणून. तुमी चिंतूंक पुरो, जेजून सांगलें ताजे आस्त बदेक इकल्लें सांगलें तें जावन आसा, ताणें काम ताका बाकी आसलें न्ही मोगाचें. आस्त बदेक आसलें ताणें इकी जें आसलें तें न्ही बाकी, तें ताणें सांगलें कित्याक म्हळ्यार म्हजो पट लावकर तें पुरा सांडून ये आनी म्हजो पट लावकर म्हणून. बाकी आसलें कितें म्हळ्यार त्या व्यक्ती थंय ये म्हजो पट लावकर म्हणलें थंयसर तें बाकी आसलें. तो व्यक्ती जाय तितले मागणें करतालो, बरी जिणी तो जियोन आसलो, पूण एक ताचें तें उणेंपण आसलें आनी तें जावन आसा सोम्याचो खोरो पटलाव करूंक. तर सवाल उपजाता, जेजूक कित्या खातीर पटलाव करीसय गे म्हणून. ह्या मनशाचें जिवीत उजवाडून आसलें, कित्याक म्हळ्यार ताका ग्रेस काय आसली, ह्या मनशाक बरी जिणी तो जियोन आसलो,
इतल्या असल्यारी कित्या खातीर स्वामी जेजू सांगता ये म्हजो पाटलाव कर म्हणून. हांवें त्यो उडास दवरयसय जेजू म्हळ्यार कोण. जेजू जावन आसा उजवाड. पळय पुस्तक सांगता सांजू हांवच्या 8व्या अध्यायान 12व्या वाक्यांत जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांसलसो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. हांगासर आसा एक गूठ. हांवें तुवें जाणाय जाय आसलो एक गूठ. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. तर तुवें उजवाडाक तुवें पाटलाव करीसय. तुवें बरे तरेन दोतोन म्हळ्यार जावंक पुरो, शिकलाय जावंक पुरो, मागणें तूं रजार म्हणटाय जावंक पुरो, बऱ्या तरेन म्हाका मान दिवन धिमी घालना म्हजे लागीं मागणें करताय जावंक पुरो. तरी पूण एक संगत बाकी आसा आनी ती जावन आसा खरो उजवाडाक पाटलाव करना. म्हजो ये आनी म्हजो पाटलाव कर. खऱ्या उजवाडाक पाटलाव करना. खरो उजवाड आमच्या जिवितांत आसा जावचें ती एक काम बाकी आसलें. जेजू माथेवाच्या 5व्या अध्यायान 16व्या वाक्यान म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयो आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा जावं. खंय सर्गी एक संबंध आसा उजवाड आनी सर्वेस्पराक जावची महिमा. खंयसर उजवाड आसा थंयसर सर्वेस्पराक महिमा जाता. खंयच्या मठ्ठार आमचें तें उजवाड आसा त्या मठ्ठार हांव तो सर्वेस्पराक महिमा दिवंक शकता. हांव मस्तुपटी आमकां बघता आमी इतलें बरोबरें काम करनासा हांवें तें केलें हें केलें पुरा केलें सोमा. पूण तुवें महिमा दिवचें मठ्ठ कितलें म्हणलें विचाराक आसा. कितलें तुज्या भितर उजवाड आसा तितल्या चड मट्टान तूं देवाची महिमा परगट करताय. लेवल ऑफ लायट इंडिकेट्स लेवल ऑफ गॉड्स ग्लोरी. देवाची महिमा चड रितीर परगट जायची जाल्यार त्या व्यक्ती थंय चड रितीर त्या व्यक्ती थंय उजवाड आसूंक जाय. त्या देखून त्या तरणाट्याक जेजू म्हणटा तुजे कडेन उजवाड आसा, बरें मागणें करताय, बरें उपादेश पाळटाय, पूण तुजो तो उजवाड उंचल्या चड वरत्या पावंडाक पावची गरज आसा. आनी थवळ तूं उंचल्या पावंडार तुजो उजवाड परजळत आसतना तो उजवाड तुका तुज्या जिविताक बरें हेरांकी उजवाड दिवंक मस्त बरें. आनी त्या देखून इतलें पुरा उजवाड जावन असो तूं व्यक्ती ये म्हजो पाटलाव कर. उजवाड असो खऱ्या उजवाड असो पाटलाव कर आनी तूं मस्त चड वर्त्या रितीर देवाक महिमा दिवंक शकतलो. पूण थंयसर ताका त्या व्यक्तीक धनदिरवें आसलें. त्या व्यक्तीक धनदिरवें आसलें आनी तो चिंता हांव उपादेश पुरा पाळ्ळ्यात, उजवाड म्हजें तें आसा, बरें करण्यो म्हजें तें आसात आनी म्हजें तें धनदिरवें नासचें वाचचें जाल्यार कशें. धनदिरवें आमकां जिवीत सुखादायक समृद्धी आनी आमकां समाधानाचें करूंक एक हातेर. सगळ्यांनी तरी दुडू मनशाक ताजें जिवीत बऱ्यान सरोवंक ताका एक कुमो करचें साबार हातेरां पैकी एक एक प्रमुख हातेर. आनी हो चिंता धनदिरवें सोडनावें हेचें म्हाका गरज आसा गे. ताजें थोंड भोंवता कित्याक म्हळ्यार ताजे प्रकार तें धनदिरवें कितें आसा ताज्या जिविताक एक उजवाडा बरें कशें ह्या आमच्या संवसारांत म्हाका तुका जियोंक सूर्य आनी चंद्र गरज आसा तशेंच ताज्या मोतींत आसलें हे दुडू आसल्यार म्हाका एक जिवितांत एक जियोंक बऱ्यान साध्य आसा म्हणून. पूण इसाया प्रवादी 60व्या अध्यायांत 19व्या 20व्या वाक्यार अशें म्हणटा ह्या फुडें दिसाचो सूर्य तुजो उजवाड जावचो ना आनी रातचो चंद्राचो प्रकाश तुका उजवाड दिवचो ना.
कित्याक सर्वेस्पर जो सस्नेक उजवाड जातालो आनी तुजो देव तुजी महिमा जातालो. ह्या फुडें तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र जावचो ना जावंचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सस्नेक उजवाड जातालो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. हांगासर एक गुंडाळेचें चिंताप आसा मोगाचें न्हू. थंयसर म्हणटा सुर्याचे उजवाडे नाका, चंद्राचो उजवाडे नाका, सर्वेस्परचो उजवाडच सदांच तुजे लागीं आसतलो. दिसाकी नाका, रातीकी नाका, तस्सो उजवाड सर्वेस्परचो उजवाड आसता आसतना खंयच्या उजवाडाची तुका गरज ना. आनी ह्या मुळाव्या तत्वांत जेजू म्हणटा हांव जावन आसा कोरो उजवाड, तुका दुडवाची गरज ना, तुका आस्त बदकाची गरज ना, तूं इतलें पुरा बऱ्यान जियोन आसाय, आणकी चड प्रकाश बरें जा, कित्याक म्हजे लागीं आसो उजवाड वो इतल्या प्रभावीत चड उजवाड गी तूं उजवाडान भरतलोय मात्र न्ही, हेरांकी मुस्तो चड उजवाड दिवंक तूं शकतलोय म्हणल्या उद्देशांत जेजू त्या व्यक्तीक सांगता ये म्हजो पटलाव कर. इसाया प्रवादीच्या 60व्या अध्यायांत पयलें वाक्य म्हणटा उठ परजळे जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्परचे महिमा तुजेर परजळटा. पळय तुजेर पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख, तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. हांगा उडासर दवरा. उजवाड आसा तरी पूण उजवाड आमच्या जिवितांत आमचे थंय आसचो मस्तो गरजेचो. खेदाळा आमचे थंय उजवाड येता, या आमचे थंय उजवाड भितर आमचे थंय परजळटा, थवळ कितें जाता, संवसारार कश्ट दग्ध काळोख आसल्यारय ते व्यक्ती आमकां सोदून आमकां आमचे थंय असो उजवाड घेवंक येतात. आनी थवळ सर्वेस्परा देवाक चड महिमा जाता. आतां हांव हातूंत जाणाव हिलिंग या कितें गूण जावचें देवाच्या शक्तीन जाता म्हूण हांव हातूंत जाणाव. सुडका डेलिव्हरन्स आसा म्हूण हांव हातूंत जाणाव. समृद्धी देवा थंय आसा ताजे मुखांत्र जाता म्हूण आमी जाणाव. अजापां जातात म्हूण हांव हातूंत जाणाव. सवाल आमी ती अजापां करूंक शकता गे म्हणलें सवाल. आमी गूण करूंक शकता गे म्हणलें सवाल. आमी सुडका सोडवण दिवंक शकता गे म्हणलें सवाल. आमी ग्रेस्त जावंक ग्रेस काय आमकां दिवंक आमी शकता गे म्हणलें सवाल. इतलें पुरा आसा म्हूण आमकां हर एकल्यांक गुत्त आसा, तरी पूण कितें आमच्या जिवितांत कार्यगत जायना म्हणलें सवाल. आमच्या जिवितांत कित्याक कार्यगत जायना? कार्यगत जायचें जाल्यार आमचे थंय उजवाडाची गरज आसा. पिडा एक काळोख तर भलायकी कितें आमी गूण करता तो उजवाड. या उजवाड इतलो प्रभावीत जावन आसा जाय गे त्या काळोखाच्या वयर जैत व्हरचें आसलें, तो काळोख निवारचें आसलें, ती सकत आसा जाय. दुबळेकाय एक काळोख, उजवाड आमचे थंय असो ग्रेस काय असो दिवंक शकचो तसलो उजवाड आमचे थंय बळादीक आसल्यार ती दुबळेकाय धांवडावंक आमी शकता. हर एक तराचे उजवाड काळोख मनीस पृथ्वीर काळोख भरला म्हळ्यार हर एक तराचे कश्ट संकश्ट काळोख भरलात. त्या काळोखा वयर जैत बरयचें जाल्यार तुजे थंय या कोणाय थंय व्यक्ती थंय तितलो प्रभावीत उजवाडाची गरज आसा. केदाळा ती उजवाड चड थंयसर फंगता गी थवळ तो काळोख या तो कश्ट या समस्ये ते निवरावंक शकतात. जेजू खंयसर गेल्लो, जेजू म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हणून. जेजू खंयसर गेल्ल्या कडेन थंयसर पुरा उजवाड फंगलो. पिडेस्त गूण जालें, 1000 जाणांक सुडका मेळ्ळी, 1000 जाणांक जाय जाल्लें पुरा मेळ्ळें.
कित्याक जेजो थंय एक प्रभावीत उजवाड ताजे भितर आसलो. तो उजवाड जर तर आमचे थंय ना तर आमकां काळोख धांवडावंक साध्य जायना. त्या देखून आमचे थंय उजवाड आसचो मस्त गरजेचो. मस्त मुठी आमकां बघता थोड्या संगती थंय उजवाड आसा म्हणून, थोड्यो संगती त्यो उजवाड दिवंक शकतात म्हणून. पवित्र पुस्तक म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 14वें वाक्य म्हणटा, ताणें अशें केल्ल्यान अजाप ना, कित्याक सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. साबार संगती आमकां दिसता त्यो संगती द्वारे आमचे कश्ट पारियार जातात म्हूण आमकां उजवाडा बरी त्यो संगती दिसतात, पूण त्यो खऱ्यो उजवाड न्हय. त्या देखून त्यो संगती आमी आपणायल्यारय आमी उजवाड या उजवाड फंकोवन कश्ट पयस करूंक आमी शकना. जाय तितल्यो संगती ह्या संवसारांत आसात, उजवाडा बरीच त्यो दिसतात, त्यो हांव तूं आपणायता. कश्ट ह्या समस्ये निवारचे म्हणल्या उद्देशांत ते घेतल्यारय तांतूं उजवाड फंकना, ह्या सुटका जायना, सोडवण जायना, पूण कश्ट मागीर मुंद वचून येतात. त्या देखून आमचे कडेन कितल्या मट्टाचो उजवाड आसा म्हणलें हांवें तुवें आज आमकांच आमी सारय, आमकांच आमी सारय. पवित्र पुस्तकांत हांव आनी तूं कोण म्हणलें गी सवाल. पवित्र पुस्तक प्रमाणे हांव आनी तूं कोण. सांत पेद्रोच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 9वें वाक्य म्हणटा, तुमी विंसून काडिल्ली परजा, रयाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतिल्लो लोक, काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजय म्हणून ताणें तुमकां विंसल्यात. हांव तूं कोण मोगाचें ना. परत हांव सांगता, काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक, खल्या उजवाडाक सुर्याच्या, चंद्राच्या, मेणाच्या आनी वातीच्या या लॅम्पाच्या ताच्या आनी असल्या उजवाडाक न्ही, विचित्र उजवाडाक आपोवणें दिलें. तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां, हांव आनी तूं उत्तीम कृत्यां तुमी गजय म्हणून ताणें तुमकां विंसल्यात. सो तो उजवाड तो फांकय जाय म्हणून म्हाका आनी तुका सर्वेस्परान विंसला. हें पवित्र पुस्तक 9वो सल्लो म्हाका आनी तुका सांगता. आतां ह्या उजवाड जावचें कशें गी म्हणलें नेक्स्ट सवाल. उजवाड जायचें, उजवाड गरज आसा, उजवाड कशें जावचें. उजवाड येवचो मोगाचें न्हू. देवाचो उतरां हांवें तुवें वाचून अर्थ करून जाणा जावन ताचे मुखांतर आमी तें परजळचें. वांजेल कशें वाचता गे म्हणलें सवाल. देवाचें उतार आमकां जिविताचें उजवाड. पवित्र पुस्तक म्हणटा सामातेवाच्या 13व्या अध्यायान 19वें वाक्य, जो कोण राज्या विशयांतले उतार आयकता पूण ते मोतीन वरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया वरी देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें काण व्हरता. मस्तुपटी आमी पळयता लोक बायबल वाचता. हांवें तुवें सांगचें बायबल वाचिना म्हूण. थोडो लोक जावंक पुरो वाचिना, पूण मस्त जाणां वाचतात. सवाल कशें वाचतात गे म्हणलें सवाल. दिसाक म्हणटात हांवें 5 चॅप्टर वाचले, 5 म्हळ्यार अध्याय वाचले. थोडीं म्हणूंक हांवें 10 अध्याय वाचले, आनी थोडींक म्हणूंक पुरो हांवें 25 अध्याय वाचले. कितलें वाचता म्हणलें लॅक न्ही. वांजेल उतरां कितलें मोती भितर आमी घेतलां, कितलें अर्थ केला, कितलें तें जिरयलां आनी तें कितलें प्रभाव घालता. देवाचें उतार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वाचिल्ल्या वेळार कितलें अर्थ करून घेतलां. सगळ्यांक अर्थ करूंक जायना, कश्ट आसा. देवाच्या आत्म्याच्या शक्तीन हांव आनी तूं तें अर्थ करूंक शकता. अर्थ करीचे जाल्यार वाची जाय, परत्यान वाची जाय, वाचिल्लें तें वाची जाय, वाचून तें दवरल्या उपरांत परत्यान ताजे विशयान नियाळ करी जाय. त्या दाळा तें उतार आमच्या जिवितांत
उजवाड जावन प्रभावित व्यक्ती जावंक शकता. पवित्र पुस्तक म्हणटा जोशुआ पुस्तकाच्या पहिल्या अध्यायात 8व्या वाक्यांत, धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर, तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. हांगासर गरजेचें सर कामांनी हांवें आनी तुवें सुफळ जायचें. तें जावन आसा म्हाका आनी तुका दिल्लें आपोवणें. तें जावन आसा हर एका क्रिस्तांव पाटलावदाराचे जैताचे हातेर. हर एका संगतींनी कामांनी आमी सुफळ जायचें. आमकां पळोवन उरिल्ल्यानी सांगायचें, ओ क्रिस्तांवचो व्यक्ती सायबा, ओ यशस्वी व्यक्ती, हांवें क्रिस्तांव जायचें. कित्याक म्हळ्यार हे व्यक्तीक यशस्वी जाता जाल्यार हांवें यशस्वी जायचें म्हूण हर एका मनशाक आशा आसता मोगाच्यान. जर तर तशें जायचें जाल्यार, यशस्वी जायचें जाल्यार, उजवाड आमचो बळादीक जायचें जाल्यार कितें करचें म्हणटा पळयत पुस्तक, उतार वासिचें, ताजे उपरांत तें ध्यान करीचें, आमी त्या प्रमाणे चलोवंक प्रयत्न करीचें आनी घडेन घडे रात दीस म्हूण आसतना ध्यान करणं तें उतार आमच्या जिवितांत बळवंत जावंक शकाय. त्या देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 2 आनी 3 वाक्य अशें म्हणटा, तुमीच आमचें शिफारस पत्र तें आमच्या काळजांत बरोवन आसा. सोमेस्त मनीस तें परखूंक आनी वाचूंक शकतात. दुबावे विणें तुमीच क्रिस्तान बरयल्लें आनी आमचे दबेन दिल्लें तें पत्र तिंतांनी बगार जिव्या देवाच्या आत्म्यान फातरा फळयांचेर न्ही बगार मनशांच्या काळजांचेर तें बरयलां. हांव आनी तूं हर एकलीं एक सर्वेस्पराचें पत्र. ह्या काळजांत देवाचें उतार इतल्या गुणायन आसा की तितलें हांवान तूं पर्स जळोवंक शकता गी, तितलें हांवान तूं ह्या समाजाक उजवाड दिवंक शकता गी. थवळ पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन, पवित्र आत्म्याच्या बळान हांवान तूं खरो उजवाड जावंक शकता. ह्या उजवाड जाल्ल्या वरवीं कितें जाता म्हळ्यार हर एकांत आमी यशस्वी जाता. उत्पत्ती ग्रंथांत 24 पयलें वाक्य म्हणटा, अब्राम आतां उतार प्रायाचो म्हातारो जाल्लो आनी सर कार्यानी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. एका कार्यांनी, 2 कार्यांनी, 10 कार्यांनी, हर एका कार्याचेर सर्वेस्परान आशिर्वाद घालो. आज हांवें तुवें उडास दवरसय, आमी सगळ्यांती आमी एक आशिर्वादीत व्यक्तींगी. ह्या थोड्या संगतींनी आमी आशिर्वादीत व्यक्तींगी म्हणून. आमच्या थोड्या संगतींनी उजवाड आसा, पूण थोड्या संगतींनी काळोख आसा जाल्यार आमी खंयसर वचून पावता. आमी मागण्यांत मुखार आसा, तरी पूण आमकां आर्थीक संकश्ट आसा, वा मागण्यांत आमी मुखार आसा पूण पिडा आमकां दोसता. मागण्यांत मुखार आसा, कुटुंबांत समस्ये आमकां दोसतात. खंयसरगी थोड्या संगतींनी आमी सोमा आसा, आशिर्वादीत आसा, थोड्या संगतींनी आशिर्वादीत ना. आतां सवाल उजवाड एका संगतींत आसल्यार पावना, हर एका संगतींनी उजवाड आसूंक जाय. त्या देखून सालुकाच्या 15व्या अध्यायान 8व्या ते 10व्या वाक्यांत आमी जेजू भायर पडल्या नाण्या विशयी सांगता. एका स्त्रिये लागीं 10 नाणी आसून एक तें भायर पडटा. आतां खंय पडटा तें? एक नाणें खंय पडटा? काळोखांत पडटा. 9 नाणीं कोणाडे आसलीं? त्या स्त्रिये लागीं आसलीं. पूण 9 नाणीं आसल्यार ती समाधानी नासली, ती नातिल्ली. एक नाणें काळोखांत खंय भायर पडलें, त्या देखून तिचें समाधान गेलें आनी ती एक नाणें सोदूंक लागली. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तें एक नाणें मेळच्या खातीर दिवो पेटोवन, उजवाड पेटोवन घरांत सारोन मारून तें मेळासर सत्रायन सोदिना जायत. जिवितांत
तो उजवाड एका शेतांत जिविताच्या मुज्यान तुज्या शेतांत एका वा 2 शेतांत काळो कसा तर आमी आसामाधानी जावन जियेता कित्याक आमच्या त्या संगतींत खंयसर काळो कसा थंयसरच आमचें चिंतप आमी संतोश बरयत हॅप्पिली जिवंक शकना आमचे मुस्तू संगत्यो बऱ्यो आसात आमी जाल्यार आमचें एटेन्शन खंय येचें खंयसर आमचे कडेन ना काळो कसा थंयसर वता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें म्हणटा उजवाड थंयसर पेटोवन तिसरी त्या खंयसर आसा आपणा थंय सुकोवन गेल्लें तें ती पळोवंक आश येता आज हांवें थंय उडास दवरूं जाय आमच्या जिवितांत खरो उजवाड आसा गी निजायकी आमचे थंय वो उजवाड आसून हेरांक आमी उजवाड दिवंक शकता गी आमी कितले भितरल्यान घट्ट आसा म्हळ्यार आत्म्यांत सखत आमची बरल्यांगी म्हणलें सवाल देवाचें उतार कितल्यान कितलें चड हांवांत वचता आनी तें नियाळ करता सगळो वेळ ताजे विशयांत नियाळ करता त्या मनशान थोडे फावटी इल्लेशें कांय सांगल्यार मस्त एक प्रभावीत जावन आसता देव कांय पक्षपाती करिना आमी चिंतचें त्या मनशाक मस्त गिफ्टां आसात हांकां कोणाक गिफ्टां नात आमचे थंय तितलें आमचे थंय उजवाड ना त्या मनशा थंय चड उजवाड आसा त्या देखून ताणें कांय सांगता आसतना मस्त काळोख पयस सरता आनी उजवाड फंगता मुसणांक बरेंपण जाता आमकां तितलें उजवाड ना त्या देखून आमकां तांचे बरें केल्लें तितलें आमकां करूंक शक्यच ना तर आमी खंयसर सुकल्या म्हणलें सवाल केदाळा चड आनी चड पवित्र पुस्तक हांव वाचता चड आनी चड ताचो नियाळ करता चड आनी चड जेजू म्हळ्यार देवाचें उतार पवित्र पुस्तक सांजोवांच्या पयल्या अध्यायान पळयता आदी म्हाका देवाचें उतार आसलें थंयच मनीस जावन आयिल्लें आतां जेजू म्हळ्यार देवाचें उतार कितलें वाचून नियाळ करून जरोवन तें फळां बरीं जावन प्रभावीत जावंक शकता जेजून कालें म्हळें बी मेरे देगर पडटा खांड्या जड्या मोडटा पडटा थोडे बऱ्या सुवातेर पडलें थोडे 100 वांटे फळ दिता तिनस बी देवाचें उतार तें कितें सांगता तुमी जाणात हांवें सांगाचें म्हणना देवाचें उतार म्हळ्यार बियांक एग्जाम्पल दिवन सोमी जेजू सांगता बऱ्या सुवातेर पडलें थोडें कितलें दिता 30% मात थोडें 60% 60% आनी थोडीं 100% दिता खंयसर म्हजें आनी तुजें देवा आसचें न्ही देवाचें उतार हांवें तुवें कितलें नियाळ कितलें प्रभावीत जालां म्हणलें सवाल जर तर 30% प्रभावीत जाल्यार 30% मात्र हांवें तुवें उजवाड दिवंक साध्य आसा जर तर 50% हांवें तुवें प्रभावीत जावंक शकलें जाल्यार 50% उजवाड मात दिवंक साध्य आसा 100% जर तर तें उतार आमचें थंय कार्यगत जावन आमचें थंय भितर बसोवन थंयसर उजवाड दिवंक बॉल जावंक शकला जाल्यार 100% फळ दिवंक शकता त्या देखून उडास दवरया मोगाचें न्हू ह्या ग्रेस्त तरणाट्या बरीं आयच्या दिसा आमी वाचलें वाचपा बरीं हांव आनी तूं हर एक पोटी हांगासर आराधना घेता ह्या इगर्जेक आराधना वेता मिसाक वेता नोवेनाक वेता मस्त मागणें म्हणटा पूण सवाल आसचें एक सोमी जेजू म्हणटा एक काम बाकी आसा आनी तें जावन आसा तुवें उजवाड जावन परचडोंक तुवें जेजूक स्विकार करन जेजूक तुजे थंय आसून तो संवसाराचो उजवाड तुजे थंय आसून तुजे भितर तो उजवाड आसून हेरांक उजवाड दिवंक तें काम बाकी आसा त्या व्यक्तीन जाय तितले उपादेश पडले जाय तितलें बरें केलें जाय तितली ग्रेस्त आसली पूर आसलें पूण तो उजवाड हेरांक दिवंक शकूंक ना आनी जेजून म्हळें जर तर तूं पूर आसून म्हजो पाटलाव करचें जाल्यार हांव संवसाराचो उजवाड जावन आसा तुका व्हडलो एक बरो उजवाड करता म्हणून आज देवा लागीं आमी मागया सर्वेस्परा आमचें थंय कितें बाकी आसा तें संपूर्ण करन आमकां उजवाड कर सोमया आनीक मुखल्या दिसांनी आमी हेरांचो काळोख धांवडावंक आमकां तो उपयोग कर आमचे थंय आसो आमच्या कुटुंबांत आसो काळोख पयस जावंक आमचे थंय विशेश रितीचो उजवाड स्थापन करन
ಫರ್ಜೊಳಂಕು ಕುರ್ಪಾದಿ ಮುಂದೆವಲಾಗಿ ಮಗ್ಯ ಆಮೇಲೆ. Let us surrender to the Lord all our mind, our heart, and our feelings and our emotions. Lord, where there is darkness, let there be light. Lord, we are praying right now. Let the light enter our hearts, burning all that is dark, all the dark emotions, negative emotions. Lord, let our heart rejoice now with the positive emotions. Lord, we surrender our mind. Let the light come to our mind. Lord, let every thought be transformed in the light of Jesus. Lord, we surrender that every thought which is not as per you, we surrender it to the cross. As we are before the Blessed Sacrament, we surrender it, Lord. Let every thought right now be transformed in the light of the Word. Lord, we surrender our heart. Lord, we pray that in our heart that the Word of God, the seed of the Word of God may be sown. Let it grow. Lord, we pray that everything, every emotion, every circumstance which is being a thorn, which is being a obstacle to grow the Word of God in us, we surrender it to the mighty hand of God. Right now, as we are before the Blessed Sacrament, let the Word of God grow in our hearts. Let the Word of God grow in our mind. Lord, we specially surrender our soul and our spirit unto you. Let the mighty Word of God come in us. Change our thinking, change our understanding. Lord, let each one of us start to have revelation in the Lord. Let each one of us start to have encounters with the Lord. Lord Jesus, we pray through the encounters and revelation, change our being, change our thinking, transform us. Lord, we specially surrender all the people who are suffering, all the people who are worried, all the people who are tensed. Right now, let the light of the Lord come into their life. Where they are suffering, let the right medication be prescribed. Let the Lord show the way, like in the days of old, during the time when Moses led the Israelites. You were as a pillar of light before them. Lord, we pray that in each of our lives, everywhere that we are going, be a pillar of light, that even in the darkness, let the way be shown and the way be guided by the power of the Lord. Lord, as we are surrendering and praying unto you, open our eyes. Lord, you have said your eyes are through which the light enters your body. Lord, we pray, let our physical and spiritual eyes be open to see what you want us to see, and to remove all kinds of distractions from our eyes. Lord, we pray, as we are surrendering and praying unto you, let us move into the spiritual realm. Lord, we pray that everything in us be transformed in the light of Jesus. Lord, as we are surrendering right now, let the mighty power of God enter our life. Hallelujah, hallelujah. Harabashiri de na 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 bashala kala kala ba 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 bashiri de de de. Harabashala kala 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 ba 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 bashiri de 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 le le le. Hala ba 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 bashiri de de kala 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 ba 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 bashiri de de le 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 le. Harabashiri de ne 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 ne. Page number 36, Montaro. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. Lord, we surrender right now. Like St. Paul had an encounter with Jesus and the scales of his eyes were removed. Lord, help us to have an encounter in the form of light, like how St. Paul had. Let every obstacle in our eyes to see your word of God may be removed. Let every obstacle to see what you want us to see. Lord, let every thing that is blocking our eyes, the scales may be removed right now as we are before the blessed sacrament. Lord, everything that we are hearing, every word that we have heard, let it be rooted in our heart. Lord Jesus, I surrender unto you, all of us. Lord, as we are before you, let the light that comes through the blessed sacrament change us, mold us, and make us new. Lord, let the light remove every obstacle for our spiritual eyes, spiritual ears, our heart, let it be made new. Let our mouth be washed and let it be burnt and changed, like how the coals were kept in the tongue. Let our tongues be made new. Right now we pray, let your supernatural light enter our life. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ग्रेस्त तरणाट्याक सर्गीचे राज जोडोकू आशा आसली, त्याग करूंक, समर्पण करूंक, उजवाड जावंक मन नातलें. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाच्या उतरा मुखांत जेजू आमकां सांगता आमी उजवाड जावन जियोंक, साबारांक वाड दाखोवंक. देवाचे उतार वाचून ते नियाळिल्ल्या वेळार पेल्याक प्रेरक जावचें जिवन हांवें जियेल्ल्या वेळार जेजूचो मोगाचो भुरगो जावंक, भुरगें जावंक म्हाका साथ. खंडीत जेजू आमचो मोग करता, देव आमचो मोग करता. देखून जेजू ह्या संवसार धाडिल्लें.
जेजूने आमचो मोग केलो देखून ताणें आमचे पातकां पळयवना बदलाक आमच्या बदलल्लें मन पळयलें त्याच भावार्थान आमी बदलल्ल्या मनोभावान संवसाराचो उजवाड जावन पेल्याक वाट दाखोवंक जेजूची मजत आमी मागया वडा ताळ्यान सांगात आमी म्हणया हालेलुया 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 उट्या रुपार आयिल्ल्या जेजून आम्हा सर्वांचेर आपल्या आशिर्वादा गेल्यात आमच्या कुटुंबाक ताणें आपुट्यान देखून ताका आमी अर्गान दिवया आनी निमाणें गीत गावन ताच्या बेसावांक आमी आयती रावया Ora sacramenta sostanaman koruya purviratya rupa bodla novio riti adarya sol volvecha Skapnisha Bhavata che bol devya Zase Papa tashe puta Allah Sani Stuti Sa Podvi Mahima Sasna Sasna Ekastalya Hasita Tuka Doka Spirita Samasami Navarta Amen प्रार्थोया ये देवा बिचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen